नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे रिओकार हांव गौरीश पुरगांवणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. बेल्जियमांतल्यान आंतरराष्ट्रीय पोस्टांतल्यान ड्रग्स केले ऑर्डर. मुंबय कस्टमाचे स्पेशल ब्रांचीन तिगांक केली अटक. 2 गोंयकार तरणाटे. कला अकादमीचेर दुरुस्तीच्या नांवान कोट्यांनी रुपया खर्च. मात कला अकादमीक निमणे पत्रे आणि प्लास्टीक ताडपत्रेचो आधार. स्पेशल रिपोर्ट. उजो पालोवपी दळाच्या इंधन घोटाळ्याची चौकशी सुरू. अहवाल आयल्या उपरांत करतले कारवाय. संचालक नितीन रायकर हांची माहिती. पणजेत स्मार्ट सिटीच्या कामाच्या नांवान कोफुसांव सांतिनेज रस्तो येरादारी खातीर उक्तो, पूण काकुलो सर्कल बंद केल्ल्यान लोक काचाबूल. आंतरराज्य भुरगीं विक्री रॅकेटाचो पर्दाफाश. हैदराबाद पुलिसांची कारवाय. 13 भुरग्यांक केली आवय बापायच्या सुवादीन. 11 जाणांक अटक. दिल्लीत सूर्य ओकता आग. आतां मेरेनच्या देशांत सगळ्यांत चड 52.3 डिग्री सेल्सियस तापमानाची दिल्लीत जाली नोंद. आनी आतां खबरो विस्तारांत. आंतरराष्ट्रीय पोस्टांतल्यान बेल्जियमांतल्यान MDMA ड्रग्स ऑर्डर केल्ल्या प्रकरणांत मुंबय कस्टमाचे स्पेशल ब्रांचीची कारवाय. सापळो रचून तिगांक अटक. तिगांतलो एकलो गोंयकार तरणाटो. नेमके हे प्रकरण कितें पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. गोयचे नाव ड्रग्सात सामके बदनाम जाल्ले असताना 2 गोंयकार तरणाट्यांक ड्रग्सातले एके मोठे कारवायेत पुणे अटक. मुंबईचे विदेशी पोस्ट ऑफिसान आयिल्ले एका पार्सलात ड्रग्स आशिल्ल्याची माहिती मुंबई कस्टमाचे स्पेशल ब्रांचीक मेळिल्ली. हे माहिती वयल्यान कस्टमाची स्पेशल ब्रांच 3 तरणाट्यां मेरेन पावली, जातून 2 गोंयकार तरणाट्यांचो आस्पाव आसा. बेल्जियमांतल्यान मुंबई विदेशी पोस्ट ऑफिसात आयिल्ले एक पार्सल. हे पार्सलात 230 ग्रॅम MDMA ड्रग्स आशिल्ल्याची मुंबई कस्टमाचे स्पेशल ब्रांचीक मेळिल्ली खबर. 230 ग्रॅम MDMA ड्रग्साचे मोल आशिल्ले 67 लाख. हे पार्सल पुणे येरवड्याच्या एका तरणाट्याच्या नावार आयिल्ले. मुंबई कस्टमाचे खासा पंगडान हाची माहिती केंद्रीय गुळी वखदा विरोधी पथकाक दिली. NCBचे मान्यताय मेळे उपरांत बनावट पार्सल तयार करून ते पुणे येरवड्याच्या पत्त्याचेर धाडपाचे थारले. हे वेळार सापळो रचून पुणे पार्सल व्हरपाक आयिल्ल्या तरणाट्याक पुलिशेन ताब्यात घेवन केली चौकशी. हे चौकशेत तरणाट्यान आपल्या सयत हेर 2 साथीदारांची दिली माहिती. अटक केल्ले तिगांतले 2 गोंयकार तरणाटे. तिगांय आड गुन्यांव नोंद. फुडलो तपास सुरू. धक्कोदायक गजाल म्हळ्यार तिगांतले 2 जाण गोंयकार तरणाटे आसात. एकलो गोंयच्या एका आदल्या उपनगराध्यक्षाचो पूत. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कोट्यांनी रुपया खर्च करून दुरुस्ती केल्ले कला अकादमीक निमणे पत्रे आणि प्लास्टीक ताडपत्रेचो आधार. फाटल्या दिसांनी आडवेळ्या पावसात दीनानाथ मंगेशकर सभाघरात गळटी लागिल्ल्याचे व्हिडिओ व्हायरल जाल्ले. उपरांत हे पत्रे आणि ताडपत्री घातिल्ल्याचे कळटा. पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट. कला अकादमी एका तेंपार गोंयची वळख. मात हेच कला अकादमीक राजकारणाची दृश्ट लागली आणि तिची दुर्दशा जाली. कोट्यांनी रुपया मोडून दुरुस्ती केली ही कला अकादमीच्या नशिबातले भोग अजूनही सोंपना. आरोप प्रत्यारोपाच्या खेळात सध्या कला अकादमीचे मात दशावतार चालू आसात. कांय दिसा फाटी दुरुस्ती केल्ली कला अकादमीच्या मास्टर दीनानाथ मंगेशकर सभागृहात तियात्र चालू असताना अवकाळ्या पावसाच्या गळटीचे व्हिडिओ व्हायरल झाले. आता ह्याच सुवातेर कला अकादमीच्या वयर हे अशे पत्रे आणि प्लास्टीक ताडपत्री घातल्या.
दिसात कला अकॅडमीचो वयलो जो भाग आसा म्हणजे आमी म्हणत जाल्यार ओपन जो भाग आसा थंयसर आसा तांचे म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता हे जे छप्पर जे दिसता ते छप्पर घालपाचें कारण म्हणजे दिनानाथ मंगेशकराची जी स्टेज आसा त्याचे वयरूच तांच्यांनी हे खंय तरी छप्पर घातल्याचें आमकां दिश्टी पडटा कोट्यांनी पयशे मोडून हे जर छप्पर आणि हे तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकता हांगासर कापेत घातलेली आसा म्हणजे खुबश्या लोकांनी म्हणजे आरोप केलेले की ही जी कला अकॅडमी इतले पयशे कोट्यांनी पयशे मोडून कला अकॅडमीचें नूतनीकरण केले उपरांत सुद्दां दिनानाथ मंगेशकराची जी मेन स्टेज आसा थंयसर म्हणजे गळटी लागलेली म्हणजे फाटले म्हाका दिसता 2 दिसूच जेन्ना फाटले भरपूर नेटान असो 2 दीस पावस पडलेलो तेन्ना जेन्ना तियात्र चालू आशिल्ले आनी तियात्र चालू आसतना खंय तरी कला अकॅडमीच्या मेन स्टेजीचेर जे सभागृह आसा लोक बसतात थंयसर गळटी लागिल्ली आनी आतां जर आमी पळयत जाल्यार हांगासर ती जी गळटी वयर लागिल्ली ताच्या वयर तांच्यांनी छप्पर घातलेलेचे आमकां दिश्टी पडटा हे जे छप्पर आसा ते फाटले 8 दीस जाले घातलेल्याची आमकां म्हायती आमच्या सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या जाल्यार इतले पयशे मोडून सुद्दां समज जर कला अकॅडमीच्या वयर अशे छप्पर घालता जाल्यार आनी कितें उरलां आनी कसलें नूतनीकरण केलां हाची जाप जी आसा ती कला मंत्री तांच्यांनी जाप दिवची आनी हाचेर जो आसा तो लक्ष बेगिनात बेगीन सरकारानूय घालचो गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वेकर उजो पालोवपी दळ म्हटल्यारूच फायर ब्रिगेडीच्या कथीत इंधन घोटाळ्याची चौकशी सुरू जाल्या खात्याचो संचालक नितीन रायकरान सांगले चौकशी अहवाल आयल्या उपरांत कारवाय करतले अशें ते म्हणटात राज्यात एक घोटाळे उघड जायत आसात वचत थंय घोळ आता असोच एक कथित घोटाळो उक्ताडार आयला तो म्हळ्यार उजो पालोवपी दळाचो कथित इंधन घोटाळो उजो पालोवपी दळाच्या बंद आशिल्ल्या गाडयांनी डिझेल भरिल्ल्याचे दाखयतात आणि ताचो वापर कांय अधिकारी स्वताच्या गाडयांनी करतात असो हो एकूण कथित घोटाळो आता उजो पालोवपी दळाचे संचालक नितीन रायकर हांणी ह्या प्रकरणाची चौकशी सुरू केल्या हे विशींचो अहवाल आयल्या उपरांत संबंधिताचेर कारवाय जातली म्हण तांणी म्हायती दिल्या काल जो आर्टिकल एक न्यूज पेपरार जो प्रसिद्ध जाल्लो आहा की फायर सर्वीस डिपार्टमेंटान इंधन घोटाळो चलता म्हणून त्या बद्दल तो आर्टिकल जेन्ना आयलो न्यूज पेपराचेर तेन्ना ताबडतोब हांवें तेजेर इन्क्वायरी बशिल्ली आहा आनी इन्क्वायरीचो रिजल्ट जवळ जवळ 2 दिसान म्हाज्या समोर येतलो आनी रिपोर्ट समोर आयल्या नंतर हांव त्या व्यक्तीचेर जो कोण इनवॉल्व आहा खरोखरच इनवॉल्व आहा त्या व्यक्तीचेर ताबडतोब कारवाई करतलो गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकार सध्या राजधानी पणजे बरीच चर्चेत आसा ती स्मार्ट सिटीच्या कामांक लागून 31 मेची डेडलायन लागीं पावल्या 2 दीस शिल्लक उरल्यात काय स्मार्ट रस्ते जे आसा ते येरादारी खातीर उक्ते केल्यात तातूंत सांतिनेज वाठारांतल्या शीतल हॉटेला कडलो रस्तो जो आसा तो येरादारी खातीर उक्तो केला पूण मुखार काकुलो जंक्शना कडलो रस्तो बंद आसा लोक शीतल हॉटेला कडल्यान गाडयो घेवन फुडें वतात पूण काकुलो जंक्शना कडल्यान तांकां परतून येवचें पडटात काकुलो जंक्शना कडले काम पळयले जाल्यार स्मार्ट सिटीच्या मुहूर्ताक 31 मेची डेडलायन चुकतलीशी दिसता काकुलो मॉला कडले जंक्शन बंद करून दवरिल्ल्यान 4 रस्ते फुडले कांय दीस येरादारी खातीर बंद आसतले ताका लागून तुमी खंयच्यानूय काकुलो जंक्शना मेरेन पावले जाल्यार तुमकां रिटर्न येवचें पडटलें The roads of Satinez from Taj Vivanta to Satinez Circle and Madhuban are open now for the people and the surrounding people who are staying around over here. So I think Team Sanjit and Smart City has done a good job to see that the roads were delivered on time before the 31st. I think people should now bear with the other development of Smart City, like, because now the rains are approaching. Main thing was the problem of the road, which today they have got the road. So I feel like we should thank the officials who were there, like in getting the road done in that time, and we have to thank the High Court judge also for paying their visit over here one month back
it's because of them that the road, it was done a bit faster. But then I think for 10 or 15 days, they had an issue with the cross drains and all that. So that took a lot of time. But as for now, everything is okay. Like, I think people should not grumble. And all the best to all the people who drive on the road and ride on the road. Drive slow because these roads are new. पणजेचे स्मार्ट सिटीचे काम सध्या बरेच चर्चेत आसा. फाटले कितलेशेच दीस सांतिनेज वाठारांतल्या शीतल हॉटेला कडल्या जंक्शनाचे काम चालू आशिल्ले. हे काम आता पुराय जाल्ल्यान रस्तो येरादारी खातीर उक्तो केला. एके वटेन सांतिनेज जंक्शन येरादारी खातीर उक्ते केले जाल्यार दुसरे वटेन काकुलो मोला कडले जंक्शन बंद केल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायल्या. सांतिनेज वाठारांत रस्त्याच्या कुशीच्या फुटपाथीचे काम अर्धवट आशिल्ल्यान लोकांक बरोच त्रास जावं येता. पणजेकारांक सद्याक थोडी खुशी थोडा गम हाचो अनुभव येवपाक लागलो. कारण काल मोठो गाजा बाजा करून शीतल हॉटेल सांतिनेजचें जंक्शन आशिल्लें तें ओपन केलें 9:30-10 नंतर. आनीक कितलीशीच म्हयने तें जंक्शन बंद आशिल्लें म्हणून कंप्लीट ट्रॅफिक जॅम जातालो आनी लोकांचे इतले हाल जाल्ले पणजेकारांचे. आनी हे मेन जंक्शन आशिल्ल्यान हें आतां ओपन जातकीर थोडो रिलीफ मेळ्ळो. पूण दुसरे वटेन हांव सद्याक आसा तो काकोलो मोलाचें जंक्शन आनी तें ओपन केलें आनी हें जंक्शन सद्याक कंप्लीट बंद केलां. सो आतां काकोलो मोला कडच्यान तुमकां बालभवना कडेन वचपा खातीर टोकार वचपा खातीर आतां वचप शक्य ना. टोटल जंक्शन बंद जालां. इतलेंच न्ही तर हें जें जंक्शन आसा हें हाजें मेजर काम जावपाचें आसा. कारण कंप्लीट आपण हांगा फुल्ल पडलां फुल्ल हांगा ताका कॉन्क्रिटायझेशन जावपाचें आसा. बाकी चेंबराचें काम जावपाचें आसा. सो हें केन्ना सुरू जातलें खबर ना. सो एक वटेन आमकां खुशी जाता की आमचे सांतिनेजचें शीतल हॉटेला कडचें जंक्शन ओपन जाता हाजी. आनी हांगा आमकां दूख जाता कारण हें हांगा कितले तेंप लागतलो सांगपा जायना. आनी हाजे फुडें परतय हे हांचे लोकांक हे त्रास सोंसचे पडटले आनी हे ट्रॅफिक हांगा जाम जावपाचें चालूच उरतलें अशें दिसता पळयत जाल्यार. आनी दुसरी एक इम्पॉर्टंट गोश्ट सांगपाक सोदता जे ह्या रस्त्यांचेर वचपाक वतात. कारण हो रस्तो आतां सुळसुळीत जाला, व्हडलो जाला, रुंद जाल्लो आनी ताचे खातीर लोक स्पिडीन वता आनी खास करून मोटरसायकलवाले आनी ताचे खातीर सामकी डेंजर आसा. एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा. आनी ह्या रस्त्याच्या बाजून दोनी सायडीनी जे पळय फुटपाथ वा पेवमेंट करपाचो आसा ते अजून कांय जावूं ना. आनी ताचे खातीर सामकी खोल अशी खाची आसा ती सामकी डेंजरस आसा. मातशें सुद्दां सायडीक मनीस गेलो जाल्यार त्या खाटीन पडपाक शकता. आनी स्पेशली रातच्या टायमाचेर प्रत्येकान सामकें कॅर घेवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. हैदराबादच्या रचकोंडा पोलिसांनी आंतरराज्य चायल्ड सेलिंग रॅकेटाचो पर्दाफाश करीत 13 भुरग्यांक सुरक्षीतपणान वाटयले आनी 11 जाणांक अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 13 भुरग्यांक शिशु विहारांत धाडल्यात. चडशीं भुरगीं दिल्ली, पुणे हांगा रावपी आसात. तांकां थंयच्यान हाडून आंध्र प्रदेश आनी तेलंगण हांगा विकताले. तांची विकपाची जी किंमत आशिल्ली ती 1.8 लाख ते 5.50 लाख मेरेन आशिल्ली अशी माहिती हैदराबाद पोलिसांनी दिल्या. तो ये अंतर्राष्ट्रीय बच्चों को बेचने का एक जो रैकेट है उसको राचाकोंडा पुलिस ने बस्ट किया है. इसमें कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से बच्चों को दिल्ली और पुणे से लेकर अलग अलग जगह बेच रहे थे. वहां से लाकर के विजयवाड़ा और हैदराबाद जाके हमारा एरिया जो गट्टेसर है वहां पर कुछ लोगों को हमने अरेस्ट किया है. और इसमें जो दिल्ली और पुणे के लिंक हैं उनके भी नाम हमको मालूम पड़े हैं जो कि फर्दर जो है जो कि विजयवाड़ा में और हमारे लोकल घटकेसर में इन बच्चों को बेच रहे थे. तो ये पूरा प्रोसेस में स्टार्टिंग से लेकर जो है कभी कहीं पर 50,000 से लेकर 1 लाख में बच्चों को दिया जा रहा था. जो पेरेंट्स बच्चों को अपने पास नहीं रखना चाह रहे उनसे लेकर और उसके पास ये 2-3 लेवल से होते हुए जो है एंड कपल्स जो है जिनको बच्चों की ज़रूरत है जो कि उनको अडॉप्शन का कानूनी कार्रवाई करना नहीं चाहते क्योंकि वो थोड़ी लंबी है और उसमें थोड़ा समय लगता है. तो उसको अवॉइड करके जल्दी बच्चों को अडॉप्ट करने की कोशिश करने के लिए वो लोग पैसे खर्चने के लिए रेडी हैं. तो एंड यूजर जो है या एंड कपल्स जो प्रोक्योर कर रहे हैं वो लोग 4 से 5 लाख इन बच्चों को लेने के लिए दे रहे थे. तो हर एक लेयर पर जो लोग हैं जो एक्यूज लोग हैं वो लोग इसमें प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी की तरह इसको चला रहे थे. इससे पहले हम लोग 3 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं और उनकी इंटेरोगेशन के बाद हमें पता चला है कि इसमें पूरा एक रैकेट की तरह ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं
और बहुत से लोग इसमें एजेंट्स हैं और बहुत से उनके सहायक हैं, बहुत सारे सब एजेंट्स हैं। और वो लोग जो हैं लोकल में जब उनको लोग अप्रोच करते हैं तो इस तरह से वो बच्चों को मंगवा करके दिल्ली या पुणे या और राज्यों से बुलाकर मंगवा करके इनको दे रहे हैं। लोकसभा वेंचणुकेचो निमणो टप्पो लागीं पाविल्लो आसतनाच गरमेचो पारो बरोच वयर चडिल्ल्याचे दिश्टी पडटा। दिल्लीत सूर्य आग ओंकता अशें म्हटलें जाल्यार तें चुकीचें थारचें ना। दिल्लीत बुधवारा सगळ्यांत चड म्हटल्यार 52.3 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली। दिल्लीत नोंदयल्लें हें आतां मेरेनचें सगळ्यांत चड तापमान जावन आसा। दिल्लीत आयज मेरेनच्या सगळ्यांत चड तापमानाची नोंद जाल्या। देशातले आतामेरेनचे सगळ्यांत चड म्हणल्यार 52.3 डिग्री सेल्सियस तापमानाची दिल्लीत नोंद जाल्या। इतल्या व्हडल्या प्रमाणात नोंद जाल्या ह्या तापमानाक लागून बुधवार सगळ्यांत उष्ण दीस म्हणून नोंद जाला। दिल्लीत मे म्हयन्याच्या निमाणे कडेन तापमानात बरीच वाड जाल्या। खर वताक लागून हवामान खात्यान फुडले 2 दीस रेड अलर्ट जारी केला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। 4 जूनाक जावपी मतमेजणे खातीरची यंत्रणा सज्ज जाल्ल्याची माहिती मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मान दिली। 7 ते 8 रावंडांत मतमेजणी जातली। दनपारां 1 मेरेन गोंयचे हे चित्र स्पश्ट जातले। दक्षिण गोंयांत दामोदर कॉलेज जाल्यार उत्तर गोंयांत गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आल्तिनो ह्या सेंटरांनी मतमेजणी जातली अशी माहिती मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मान दिल्या। यहाँ 7 मई को हमारी वोटिंग हुई थी। काउंटिंग 4 जून को है। काउंटिंग के लिए पूरी तरह से हमारी तैयारी हो चुकी है। दोनों डीओज अपनी अपनी जगह पर काउंटिंग के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। नॉर्थ गोवा में जो काउंटिंग सेंटर है वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अल्तिनो, जो यहाँ से हमारे करीबन 500 मीटर की दूरी पर है, वहाँ पर होगी। काउंटिंग सेंटर पे 20 होल, उसमें हमें परमिशन कल मिल चुकी है ECI की, और अब हम उसमें तैयारी पूरी आगे कर चुके हैं। सभी में साइमल्टेनियसली काउंटिंग होगी। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग RO की टेबल पे होगी, और जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ से लेकर के जो काउंटिंग सेंटर है हमारे दोनों के बीच में एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे कि हमारी EVMs जो पोल्ड EVMs है वहाँ तक सुरक्षित ले जाए जा सके। सिक्योरिटी फीचर्स आपने देखा है, 3 लेयर सिक्योरिटी है, किसी भी तरह की अनहोनी घटना नहीं होने दी जाएगी, और बाकायदा पूरे इंतजाम है। बारिश की संभावनाएं वैसे 45% है, लेकिन फिर भी हम पूरी तैयारी के साथ ही अगर ऐसा कुछ होता है तो किस तरह से हम लोग अपने जो काम हो रहा है उसको सिक्योर किया। साउथ गोवा ऑलरेडी, क्योंकि वहाँ पर दामोदर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड जो इकोनॉमिक्स है वो मड़गांव में पहले से वहीं पे होती आई है, वहाँ काउंटिंग सेंटर में ऑलरेडी 20 साल की परमिशन जो है पहले ही मिल चुकी है। सिमिलर तैयारियों के साथ पे हम वहाँ पे भी काउंटिंग करेंगे, और मैक्सिमम जो हमारे राउंड्स हैं वो लगभग 7 से 8 राउंड होंगे। तो हम ये तकरीबन मानते हैं कि अगर हम एक राउंड में आधा घंटे का टाइम लगता है, अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं आता है, तो वी विल बी फिनिश बाय 12:30 से 1 को। फोंडेच्या आमिगोस ते बेतोडा जंक्शन रस्त्याचे सध्या रुंदीकरण चल्लां। ह्या रस्त्यामध्ये घालपाक जे डिवायडर हाडल्यात तांची लांबाय आणि रुंदाय चडूच व्हडली आसा। ते हिसपा भायर मोठे आशिल्ल्या कारणात ह्या डिवायडरांक लागून अपघात जावपाची शक्यता आसा। पळोवयात पुराय बातमी। हे पळयात फोंडेच्या आमिगोस ते बेतोडा जंक्शनाचे नवे रुंद रस्त्याक घालपाक हाडिल्ले हे डिवायडर। तांची लांबाय आणि रुंदाय हिसपा भायर व्हड आसा। ह्याच रस्त्यार फाटल्या म्हयन्यात 6 ते 7 जाणांक मरण आयलां। आता नवे डिवायडरांक लागून अपघात जायत म्हणून थळव्यांक हुस्को। आमी आसात आमिगोस जंक्शन टू बेतोडा जंक्शन ह्या रस्त्याचेर, जो जागो अपघात प्रवण क्षेत्र म्हणून फामाद आसा। फाटल्या कांय म्हयन्या भितर जवळ जवळ 6-7 लोकांक हांगा अपघातान जीव वगडावचो पडला। हांगा सध्या रस्त्याचे बगल रस्त्याचे काम चालू आसा, हॉट मिक्सिंगाचे काम चालू आसा। सो तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता, हांगा हे जे बॅरिकेड्स तुमकां दिसता, जे डिवायडर दिसता, ते हांगा रस्त्याक मदीं घालपा खातीर हाडलेले आसा। सर्वसामान्य प्रमाण रस्त्याचे महामार्गाचे रुंदीकरण जे करता ते अपघात टाळपा खातीर लोकांक प्रवास करप सोयीस्कर जावचे, सुखकर जावचे म्हणून रस्त्याचे रुंदीकरण करतात। पूण हांगा भलतोच प्रकार पळोवपाक मेळटा। हांगा रस्त्याचे रुंदीकरण जालां खरें, अपघात वाडटात खरें, त्यान भायर हांगा हेजे बॅरिकेड्स हाडलेले आसा। म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता, हेजे डिवायडर जे आसा हे टोटल कॉन्क्रिटाचे आसा। सर्वसामान्य प्रमाण एक डिवायडर जो आसा तो 1-2 मनशां कडेन हालचो ना, इतलो कॉन्क्रीटचो दणकट मजबूत असो डिवायडर आसा।
हे डिवायडर जर रस्त्यार मदीं घातले आनी चुकून माकून जर एखादो दुचाकी स्वार जर तांकां आपटलो जाल्यार तेजें मरण हें निश्चित आसा. महामार्ग प्राधिकरण जें आसा, जें रस्तो रुंदीकरण जें करता, सरकार ज्या खातीर पयसो दिता ते लोकांचो जीव वाटावपा खातीर, लोकांक सोयी सुविधा उपलब्ध करपा खातीर की लोकांचो मरणाकाळ हाडपा खातीर, असो सद्या हांगा प्रश्न निर्माण जाता. हे जे बॅरिकेड्स जे आसा हे जर घालीत, हांगा दिसपट्टे कितल्योश्योच शेकड्यांनी गाडयो येता वता, रातभर हांगा येरादारी सुरूच आसता. चुकून माकून जर हे डिवायडर हे घातले आनी हांकां जर कोणी आपटलो जाल्यार तेचें मरण निश्चित आसा. सरकारान हेचेर दखल घेवन जाता तितले बेगीन हे डिवायडर हांगा घालचे न्ही. हरशिल्ले हेर वाठारांनी जे डिवायडर आसा, शहर वाठारांत जे डिवायडर घालतात तसले डिवायडर घालचे अशी थळाव्यांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान हांव शेखर नायक. ब्रेक फेल जाल्ल्यान सांग्या दांड्यार एका रेंट कारीक अपघात जालो. पर्यटकांची कार सावड्डेंतल्यान सांग्यार वताली तेन्ना हो अपघात जाल्ल्याचो कळटा. ह्या अपघातांत कारीन आशिल्ले 4 जाण जखमी जाले. एकल्या ल्हान भुरग्याकूय दुखापत जाल्या, देखून तांकां उपचारा खातीर कुडचडेच्या भलायकी केंद्रांत भरती केल्यात. हांव आसा दांडो सांग्या हांगा आनी एक रेंट कार जी आसा तिका अपघात जाल्लो आसा. ही जी कार आसा ती सावड्डी ते सांगे रस्त्याचेर खंय तरी तिचो अचानक ब्रेक फेल जालो आनी त्या खातीर ड्रायव्हर जालो ताणें हँड ब्रेक व्हडल्या कारणान कार घुंवली आनी कार घुंवन तुमी पळोवंक शकता आड्याक व्हरोंक मारलेले आसा. पूण हांगा पळोवंक शकता एक झाडे आसलेले, सपोज ह्या झाडाक मुकलेले जाल्यार खंय तरी कोणाची जिवितहानी जावपाची शक्यता आसली. पूण सगळ्यांक 5 जे लोक आसलेले तेंच्या वांगडा एक भुरगो आसलो, तांकां मायनर इंजरी जाला आनी तांकां कुडचडे जे हेल्थ सेंटर आसा थंय शिफ्ट केल्ले आसा. तशेंच सांग्यावयल्या पोलिसांनी हे एक्सिडेंटाचो पंचनामो केल्लो आसा आनी हेजो मुखाल्लो जो तपास आसा ते सांगे पोलीस करता. गोमंतक TV खातीर गौरेश सत्तरकर. बाणावले दर्यादेगेर भटक्या सुण्यांचो वावर बरोच वाडला. ह्या भटक्या सुण्यांक लागून मॉर्निंग वॉक करपाक येवपी लोकांक तशेंच पर्यटकांकूय खूब त्रास सोंसचे पडटात. गोंय पर्यटनाक लागून देश विदेशात फामाद. देश विदेशातले जायते पर्यटक गोंयांत पर्यटना खातीर येतात. गोंयच्या हेर दर्यावेळा प्रमाण कोलवा दर्यावेळूय सामकी फामाद. कितलेशेच पर्यटक हांगा येतात, पूण सद्या कोलवा दर्यावेळेर भटके सुण्यांचो वावर बरोच वाडला. भटके सुण्यांच्या वावराक लागून सकाळ फुडें मॉर्निंग वॉकाक येवपी लोकांक तशेंच पर्यटकांक लेगीत बरोच त्रास जाता. दर्यावेळेर येवपी लोकांचेर तशेंच पर्यटकांच्या आंगार सुणे धांवन वचपाच्यो घडणुको वाडपाक लागल्यात. एका पर्यटकाक सुण्यान घास मारलो. बाणावले 24 वर्साच्या चलयेचेर सुण्यान घास मारपाची घडणूक ताजी आसतना पर्यटकाचेर सुण्यान हल्लो करपाची ही दुसरी घडणूक. हे घडणुकेक लागून लोकांमदीं भंय पातळ्ळा. संबंदीत खात्यान हाचे कडेन लक्ष घालून योग्य उपाय येवजण करची अशी मागणी लोक करपाक लागल्यात. लोकांक घास मारताय म्हण सुणी पात्रांवचे आम मरे सकाळी 6 बिचीर येताय. 6 बिचीर येयले म्हणटो आज लोक जायतो आमगेलो ट्युरिस्ट ना तो सकाळी 7 बी वचोन वॉक मारताय. वॉक मारता आसतना एक बायल मनीसूय एकली वॉक मारता आनी भुरगीं बी एकली वॉक मारताय. जेन्ना एक जाग्याचे सुणी न्ही सारकी गेस्टां एटॅक करताय आनी पयर फाटीं आमगे गोंयकारां चेडवां टोटल 15 घास मारले. 15 ही खबर 10 दिसांची. आमी गव्हर्मेंटाक सांगिल्लें प्लीज कोणा पडटे हांवूय नको, हेल्थ मिनिस्टरा पडटा वो कोण जनवरां मिनिस्टर आहा तेका पडटा वो ट्युरिजमा मिनिस्टरा पडटा वो आमगेलो कॅप्टन ऑफ पोर्ट मिनिस्टरा पडटा वो फिशरी मिनिस्टरा पडटे आमकां कांय खबर ना. आम उल मारीत आहाय कित्याक आम एक लोकल ट्युरिजमाचे जियेताय म्हण. जरी तर आमगे गव्हर्मेंट हे सुण्या लागो कितें करूं सोदना जाल्यार आमगे ट्युरिजम बिजनस आहा तेंय बंद पडटलें. जेन्ना शेक म्हूण वताय न्ही तेंका मरे पयलीं शेकान जेवण पडटा सुण्या, मागीर शेक म्हूण म्हणटो तेंका जेवण पडना, ती मेट तेंका खाताय आनी आमचेसो मनीस सदां बिचीचेर आसताय. आमचेसो मनशां लागून तो एक गेस्ट जावं एक भुरगीं जावं ना लोकल मनीस जावं सालवार जाता. कालची खबर सांगत तुका हांव, एज ऑफ 28 सुमार भुरगो तो बॉम्बे ट्युरिस्ट बिचीर जॉगिंग करतालो तें घास मान हायलो. बरें जालें थिंग आवारलो मू तो धांवन मुज बरो येयलो आपणे हेल्प कर मागीर ते कांय मुगे गाडी हांगान तेगे गाडयां सोडा. I was jogging in the morning and
few dogs started running behind me and they bit me on my thigh. And I think something needs to be done about the number of dogs here. And I request Goa government to please take care of this issue, because apparently there have been many attacks in the recent times. Thank you. And I really want to thank Mr. Pele, who was available further down, and he offered me a ride back to Beholam Beach, where I parked my car. And I really request you, please help Mr. Pele, and please help him take care of the society. And I wish to thank Mr. Pele again for helping me out and for helping the locals out here. Thank you. Benauli beachecher एकले चलूचेर अटॅक केलो by around 6-7 dogs, and thankfully think contrary vigilant आणि टुरिस्टूय आसली, they went and helped. Now this is not the first case. हे पहिले पार्टी जायना. Time and again attacks by animals, meaning pet dogs आसता बिचाचेर. आणि आयज पळय एक इशू लोकां सजेशन्सा लागून केला, कित्याक इट हॅज टू बी अ होलिस्टीक अप्रोच. यू कॅनॉट बी जस्ट ब्लेमिंग द ऑथॉरिटीज, कित्याक ते पळय स्ट्रे डॉग्स जालोले आहाय ते थिंगा, कित्याक लोकांक दे आर ब्रिडींग जाले सोडले. आनी आमचे लोक आमी केन्ना तांकां NGOs बी वी गो एंड गिव देम फूड, बट दॅट इज नॉट अ सोल्युशन. इवन NGOs पळय तांकां स्टरलायज करून सोडटात, is still not the final solution. It जायना. Attacks जायत आसा, because from somewhere or other you will still have a pack of dogs moving on the streets, moving on beaches. Even villages and देखून जालेले आहा. Even in my own village in Benauli, आमचे locality देखून जालेले आहा. How can we approach the government, or how can we together find a solution to this, is what I wanted people to think about. गौरंग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 4 जुनाक लोकसभा वेंचणुकेचो निकाल जातलो. ह्या फाटभुंयेर मडगांवां मतमेजणी केंद्राच्या वाठारांत आशिल्ल्या 5 स्कुलांक 3 ते 5 जून शाळा बंद दवरपाचो जिल्लो अधिकाऱ्यान आदेश काढला. गोंयभरची सगळीं स्कुलां जुनाच्या 4 तारीख सुरू जातलीं, पूण मडगांव कोंबा एरियांतलीं जवळ जवळ 5 स्कुलांक ही जुनाच्या 6 तारखेक सुरू जातली. हाचें कारण म्हणल्यार दामोदर कॉलेज मडगांव हांगा जावपी मतमोजणी, दक्षिण गोंयच्या लोकसभेची जी मतमोजणी आसा ती दामोदर कॉलेजीन थंय स्ट्रॉंग रूम केल्ले कारणान थंय मतमोजणी जातली. आनी थंयचे हाका फ्री फ्लो, ट्रॅफिकाचो फ्री फ्लो जावपा कारण खातीर दक्षिण गोंयच्या कलेक्टरान ह्या 5 स्कुलांक नोटीस काडिल्या. ही स्कुलां आसा तशीं दामोदर स्कूल, दामोदर हायर सेकंडरी, पॉप्युलर स्कूल, तुजे मैलानुतन, फातिमा कॉन्व्हेंट आनी लॉयला, ही 5 स्कुलां जुनाच्या 6 तारखेक चालू जातलीं. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मडकणेकार. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Admissions open with 100% job guarantee in Goa, India. Overseas degree diploma certificate courses in hotel management. He's the chairman and the chief executive of ANN Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa. He's here with us, most popularly known for and as a Dr. A.N. Nagwekarji, the pride of Goa. It's a huge honor, sir, to have Dr. Anand Rao Nagwekarji here with us. Nova Cidade Commercial Complex S1 Building. Alto Porvorim. Bardes Goa. Contact 9326114919.
नमस्कार. चडेतोड नायक करवणी तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. पणजेन स्मार्ट सिटी जाता म्हणटकीर एका तेंपार गोंयचे बाकीचे सगळे लोक पणजेकारांचो दुस्वास करताले, अरे पणजे स्मार्ट सिटी जाता. आनी आज पणजे स्मार्ट जाता म्हणटकीर सबंद गोंय पणजेकाराची फकाण करपाक लागल्यात. डेडलायन दिल्ली 31 मे. ही डेडलायन पूर्ण जातली काय कितें ह्या संदर्भांत लोक प्रश्न आसात. आत्माराम बोरकार रोड, 18 जून MG रोड, मार्केट भोंवतणी रस्ते, मळा पिपल्स हायस्कुला कडलो रस्तो, मळांतले इंटरनल रोड इतलेच न्हय तर काकोळो मॉला कडलो रोड, हे इतले बेगीन पुराय जातले काय ना ह्या संदर्भात प्रश्न आसात. म्हणजे जवळ जवळ पणजेंतले म्हत्वाचे रस्ते 31 मे मेरेन पुराव जावप कठीण. तेच भशेन पावसान पणजेचें कितें जातलें. वयल्यान दोंगरा वयल्यान येवपी उदक आनी एकूण समुद्र भरती वाड हाका लागून कितें जावंक शकता अशे वेगळे वेगळे प्रश्न आसात. आनी दोन मानेस्त जे पणजेचे स्मार्ट सिटी संदर्भात सदांच प्रखर उलयतात अशे दोन मानेस्त आमचे कडेन आसात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे कडेन आसात मनोज बाब काकुले. मनोज बाब तुमकां येवकार दिता. तूं सदांच आमी सदां उलयतात पणजेकार कित्याक उलयनाका म्हणून, अशे वेळी तांचो एक प्रतिनिधी म्हणून मनोज काकुलो उलयता. आनी मनोज काकुलो जो कितें उलयता ताका लागून एक क्रेडिबिलिटी फक्त मनोज कामत न्ही, मनोज काकुलो न्ही जाल्यार एकूण इंडस्ट्रीक आयल्या की बाबा इंडस्ट्रीवाले बी प्रखर उलोवंक शकतात. आनी आमचे मदीं आहात आदले महापौर उदयबाब मडगेकार. उदयबाब तुंय ह्या संदर्भात उलयता. आनी आमी इतले लोकांक कॉन्टेक्ट केले. आमी एक डिस्क्लेमर हांव पयलींच दिता. आमी स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्याक कॉन्टेक्ट केले. आमी BJP